हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात। गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात। गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे। पुराय गोंयांत कितें घडलें। वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो। गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो। तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची। रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी। गोयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा। हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा। ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात। तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा। डिजास्टर मॅनेजमेंट तांच्या वांगडा मिटींग केली। आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम लायव्ह बुलेटिनाक तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज दिसभर खंयच्यो खंयच्यो घडामोडी घडल्यो ताचो आमी धांवतो नियाळ घेवया। सगळ्यात पयलीं आमी आमचे एंकर समिता कडेन आनी ताच्या कडल्यान जाणून घेवया आयची अपडेट। तर आयज 3 डिसेंबर आनी आयज पोरण्या गोंयच्या सायबाचे फेस्त व्हडा दबाज्यान मनयले। तर ह्या फेस्ताक गोंयचेच न्हय तर गोंया भायले लेगीत भावीक सायबाचो आशिर्वाद घेवपाक हजर आशिल्ले। तर ह्या वेळार राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, विजय सरदेसाय आनी हेर आमदार मंत्र्यांनी लेगीत हाजेरी लायिल्ली। तर गोंय हें एकचाराचें प्रतीक जावन आसा, तेन्ना गोंयान शांतिकाय तिगोवन दवरप गरजेचें आसा असो संदेश ह्या वेळार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिलो। तशेंच हेर आमदार मंत्र्यांनी गोंयच्या सायबाचें दर्शन घेवन समेस्तांक फेस्ताच्यो परबी भेटयल्यो। तर ही अपडेट तुमी साताच्या बुलेटिनाक पळयात। फुडें वचूया दिप्ती कडेन आनी ताच्या कडल्यान जाणून घेवया आयची अपडेट। मडगांव रेल्वे स्टेशन जे आसा ते सध्या गोंयचे एक महत्वाचे रेल्वे स्टेशन आसा। वेगवेगळे पर्यटन थळांक जोडपी एक महत्वाचे मुखेल रेल्वे स्टेशन आसा। मात ह्या रेल्वे स्टेशनाच्या भायर जी अतिकाय जाल्ली आसा, म्हणजे जे प्रवासी येतात ते पॅसेज जी केल्ली आसा लोकांक येवज करपाक, थंयच ते मुक्काम करून रावतात, न्हिदतात आनी ते पळोवपाक दृश्य जे आसा ते बरें दिसना। तशेंच रेल्वे स्टेशनाच्या भायर जे आसात पळय फुटपाथ, थंय खूबशे दीस हे जे लोक आसात प्रवासी आसात ते ताडपत्री घालून रावतात। देखून हाचेर खंय तरी संबंधीत प्राधिकरणान लक्ष घालचें आनी बेगोबेग ह्या प्रवाशांक खातीर वेगळी सोय सुविधा करून दिवपाची मागणी थंयच्या थळाव्यांनी केल्ली आसा। सो ही तुमकां बातमी सविस्तर गोमंतक टुडे बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली। फुडें वचूया डॅस इंचार्ज सुशांत गावस हांचे कडेन। संसदेचें अधिवेशन सुरू आसा आनी ह्या अधिवेशनात जे गोंयचें जे एक बील आसा एसटी रिजर्वेशन, ते एसटी रिजर्वेशनाचें बील जे आहा ते चर्चेक येवपाचें आसा। 16 वेगवेगळी विधेयकां आसात, ह्या ज्या विधेयकांनी ह्या गोंयच्या बिलाचो आस्पाव करून घेतिल्लो आसा आनी ताचेर चर्चा जातली। दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट म्हटल्यार केंद्रान पर्यटनाक उर्बा दिवपा खातीर गोंयांत 2 म्हत्वाचे प्रोजेक्ट सँक्शन केल्ले आसात आनी ह्या दोनूय प्रकल्पां खातीर 188 कोटी रुपया मंजूर केल्ले आसात। पयलो जो प्रकल्प आसा जो फोंड्या येवपाक आसा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचेर आदारीत डिजिटल म्युझियम, आनी दुसरो जो प्रोजेक्ट आहा तो पर्वरी टावन स्क्वेअर, हे 2 प्रकल्पां खातीर 188 कोटी रुपया मंजूर केल्ले आसात। दोनूय सविस्तर बातम्यो 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटल्यो। आनी एक म्हत्वाची अपडेट, आयज सकाळी करसवाड्यार एक कारयेक अपघात जालो महाराष्ट्राचे कारयेक, आनी तातूंत जे पर्यटक आसले ते गंभीर जखमी जाल्ले आसा। देखून तांकां उपचारा खातीर GMCत दाखल केल्ले आसा। फुडें वचूया ऐश्वर्या केरकरा कडेन आनी ताच्या कडल्यान जाणून घेवया आयची अपडेट। सावर्डे मतदारसंघातल्या कोडली गावात आशिल्ल्या मायनिंग पिटांनी मोठ्या प्रमाणात उदकाचो सांठो आसा। देखून ओपा प्रकल्पात जेन्ना उदकाची पुरवण कमी आसता तेन्ना हे उदक खांडेपार न्हंयेत सोडले जाल्यार ओपा प्रकल्पाक उदकाचो उणाव जावचो ना। देखून संबंधीत खात्यान पळोवणी करून ह्या उदकाचो वापर करचो अशी मागणी जाता। दुसरी बातमी आसा ती म्हळ्यार मिरामार ते करंजाळी वॉकिंग ट्रॅकाचेर आशिल्ल्या स्मार्ट सिटी बेंचाची सामकीच अवतिकाय जाल्या। कांय बेंच मोडल्या जाल्यार कांय बेंच त्या जागे वयल्यान गायबच आसा। देखून सरकारान उण्या दर्जाचें सामान वापरलां, तशेंच सरकारान ह्या सुविधांची देखरेख घेतिल्ली ना अशें आपाची फुडारी सेसील रॉड्रिगेसान सांगलें। तर आतां फुडें वचूया वर्षा कडेन आनी तांणी खंयची बातम्यो कवर केल्यात ते ताच्या कडल्यान जाणून घेवया। आयज 3 डिसेंबर 2024 आनी 1992 सालाच्यान युनायटेड नेशन हांच्यांनी दिव्यांग दीस जो आसा तो मनोवपाक म्हणजे तांच्यांनी सुरवात केली। तांचो मेन हेतू आसलो तो म्हटल्यार जे सामान्य लोकांक जे हक्क मेळटा ते हक्क सुद्दां म्हणजे जे आमचे दिव्यांग भाव भयण आसा तांकां सुद्दां मेळचे म्हणून तांच्यांनी ही सुरवात केलेली। जाल्यार आयज आमी जेन्ना जे प्रकाश कामत आहा तांचे कडेन उलयतना
तांच्यांनी सांगलें की गोंयान सुद्दां म्हणजे तांचे बद्दल अवेरनस जावपाची खूब शक्यता म्हणजे करपाक जाय. ताजें कारण म्हटल्यार म्हणजे अशे थोडे लोक आसतात ते म्हटल्यार दिव्यांग लोकांक खंय तरी समजून घेयनात जाल्यार तांच्यांनी सुद्दां ते लोकांक समजून घेवपाक जाय आनी सामान्य लोक जे आसा तांच्यांनी मेळून म्हणजे तांकां तेंचो जो आवाज आसा तो मुखार काडपाक जाय अशेंय तांच्यांनी सांगलें. जाल्यार ही सविस्तर बातमी तुमी आमच्या बुलेटिनाक पळोवपाक शकता. आणि एक म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार CCPन जे पणजे मार्केटांतले जे दुकानदार आसा तांकां 400 दुकानदारां तांकां नोटीस जारी केल्या कारण तांच्यांनी भाडें आसा तें फारीक करूंक ना. 7 दिसां भितर ते भाडें फारीक करात ना जाल्यार ती दुकानां खाली करतले अशी शिटकावणी CCPन दिल्ली आसा. तर ही सविस्तर बातमी तुमी साताच्या बुलेटिनाक पळयात. ह्यो आतां तुमकां सब एडिटरांनी एंकर्सांनी आनी रिपोर्टरांनी बातम्यो सांगल्या ते तुमी साताच्या बुलेटिनाक नक्की पळयात. कॅमेरामॅन नितीन गंगावणी सयत हांव उत्तेजा गावस. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रुमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा तर ते सगळे जमिल्ले आसा. ह्याचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक TV पळोवपाक विसरूं नाकात. हैदराबाद गोमंतक TV.